बिरेस्तारा राती कडेन कुंकळे पाझरकोणी चोरांनी साई दत्ता सुझुकी शोरूमात घुसून लाखभर कॅशाक हात मारलो। आनीकूय कांय स्कूटरींचे पार्ट्स खंय फारायल्यात। मात शोरूमाचो मालक गोंयाभायर आशिल्ल्यान कितलो माल फारायला तो नेमको कळना। चोर जनेलाचे ग्रिल्स कापून भितर सरले। तांणी सीसीटीव्हीचे कनेक्शनूय कापून उडयले। जाल्यार भायल्यान लोक ओपन केले ताणें, भायले लोक सगळीं काडले, भितरल्यान ते फोडून पळय जाल्यार पयशे कॅश थोडी आशिल्ली ती ना जाल्यार। आनी आतां स्पेर्साचें म्हणटा तो स्पेर्स इन्वेंटरी काडले शिवाय ताकाय बी कांय कळचें ना। तर कितें आनी कितें कशी वट चडली तांणी? वयर म्हणल्यार ते फुडें हें आसा जनेलां, तातूंतल्यान जनेलाची हें मोडून भितर सरल्या। पूण हय, दोनी कडेन सेपरेट सेपरेट आनी कॅमेरा बिमेरा सगळी कट केल्या। प्लस ताणें गाडयांची चावयो फाटले सायडीन मेळ्ळ्या आतां। कितें जातलें इन्सिडेंट आनी जाल्ले म्हणल्यार आमकां हिरो अशे दोन गाडयो अश्यो आयिल्ल्यो ज्यो घरां दवरिल्ली कडेन गाडयो म्हणल्यार हें ना कितें मुखावेलेंच चोरून व्हेलां। एकट्याले कोणाले म्हगेली फ्रेंडाली गाडी केपें मेळ्ळी घरा कडची व्हरून। कंप्युटराक सगळी ताणें सीसीटीव्ही कॅमेराचेर हें आसा न्ही म्हणटा ताणें भितर सगळी सीसीटीव्ही कट केल्ली आसा। इवन UPS हे बी सगळी कट केल्ली आसा। आतां कितें येता काय म्हणून पळयताले आमी पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा। पुलिसूय रोखडेच येवन तांणी हे पंचनामो सुरवात केल्लो आसा। कुंकळे पुलिसांनी पंचनामो केलो। म्हाका कॉल आयलो पुलीस स्टेशनाचेर चोरी जाल्या म्हणून सुझुकी शोरूमाक। ते अकॉर्डिंगली म्हगे स्टाफाक घेवन आतां जस्ट पावलो हांव। आतां सर्वे केल्या पळयल्या तर फर्स्ट फ्लोराचेर डॅमेज केल्या। सो अकॉर्डिंगली तेजो रिपोर्ट कंप्लेंट घेवन कंडक्टींग पंचनामो। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। आरोशी दर्यादेगेर मुंगरिल्ल्या पोटुनाक काडपाचें काम निमणें आयतारा सुरू जाता। पोंटून काडूंक मुंबयच्यान हाडिल्ली क्रेन शुक्रारा गोंया पावली। दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी स्वप्नील नायक आनी आमदार अलिनान ऑफिसरांक घेवन आरोशी दर्यादेगेर वचून इन्स्पेक्शन केलें। 1.5 म्हयनो जालो पोंटून आरोशी दर्यादेगेर मुंगरून पडला। Within the deadline, at least I feel that pulling up the pontoon to a level above the high tide line should be achieved. I feel we have time till Monday evening as per the deadline. Otherwise, it should on 20th. So till 30th they have deadline. That's Monday. So the pulling up will happen. I have directed this that in case they are not able to finish, then they should give us a definite deadline of the whole process. Because once it is pulled, then the cutting process actually will start. That requires very detailed monitoring. Again, I say that I am relieved to see the crane because I went there where the crane is. I saw the long and tall carrier with the crane on it, and I'm happy because I now can see that the process of removing the pontoon is about to begin. Now, as informed by the collector and as per the directions given, the movement of the crane will start. There's a slight hindrance at the entrance to the road once hired by in the form of a divider. I think that will be demolished so that the crane, not the crane, but the carrier can come in. घेऊया एक विराम।